लायटीच्या खांब्याचेर वडिल्ले बेकायदेशीर केबल कापूक सुरू केल्या उपरांत केबलवाल्यांची मुख्यमंत्र्याकडे बसका जाली. उपरांत राती उसरा काशीनाथ शेटयेक ड्युटी वेल्यान रिलीव केलो. काल कापिल्ले केबल आज परत रिस्टोर करपाक सुरू केल्यात. खुबशे कडेन आमी आतां लायव्ह ऑलरेडी जाल्या आनी मेजर आमी जे मेन लायन कट केल्ल्यो जे बाकीचे म्हणजे पणजे सेंटरासून जे पर्वरे वता मेळशे सांताक्रूज ह्या वाठारांनी वता, दोनापलच्या वाठारांनी वता, तालिगांव ह्या वाठारांनी जे मेन लायन जे डिस्कनेक्ट जाल्यो तो आमी पयलीं केल्या सो दॅट मेजर अदर सिटीज फ्रॉम बांबोली टू फुडें जे वता ती कट जाल्ली. सो ती पयलीं आमी मेन ऑफिस आमचें हांगा आशिल्ल्या कारणान ते सगळे ऑल ओवर गोवा इफेक्ट जालो. ते आमी कनेक्ट केल्या. वॉट एवर रिजन ते कट जाले ते आमचे कस्टमराकूय आमी एक दीस एक्स्ट्रा वाडोवन दितले फ्री, कित्याक इट इज हुएवर फॉल्ट इट इज बट कस्टमर शूड नॉट सफर. हाका लागून आमी एक दीस एक्स्ट्राय दिला. आपूण आपलें काम केलें. 200 परस चड शोकॉज नोटीसी काडल्यात. सरकाराक आपल्या परस बरें काम करपी अधिकारी मेळ्ळा आसुये म्हूण आपलो चार्ज काडलो. आपूण सरकाराचो पगार घेता, काम करपाची आपली जबाबदारी. आपणें तें केलें. चार्ज काडून घेतल्या उपरांत काशीनाथ शेटये उलयलो. काय ना ते आतां तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी एज नोडल ऑफिसर आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही. कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही. खंयच्या हेजेर घालपा आतां कोणाक. पण हांवें तांकां सांगलें, ताणें म्हाका विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका. सो दॅट वॉज द ऑप्शन. आनी कितें आय वील नॉट लीव अदरवायज. आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी. प्लॅन केलें हांवें आनी कितें आसा तेंय केलें. 200 सवलती ते केल्या सर न्ही. सारकें 200 300 250 बीन आसत ते हांव सारकें तुका कॅल्क्युलेटेड नासलें. ऑलमोस्ट चडशे जाणांक केला मागीर तुमी. तुमकां सगळें कॅल्क्युलेट जातकूच ते हें करतलो हांव 1-2 दिसांनी दितात तो फूल एमावंट कितलो जातलो तो. मुख्यमंत्री म्हणटात दोनूय वाटेन चूक जाली. मुख्य सचिवान बसकाक घेतला. अंडरग्रावंड केबलिंगूय जातलें. सद्याक केबल रिस्टोर करपाक खंय मेकळीक दिल्या. हायकोर्टात केस आसा. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या न्यू पॉलिसी प्रमाणे तांच्यांनी तांकां परमिशन्स ही दिवपाक जाय पयशे भरून. तांच्यो प्रॉब्लेम्स दोशी वाटेंतल्यान आशिल्ले. हांवें सीएसान ऑलरेडी मिटींग घेतल्या. तांकां टायम बी अरेंजमेंट तांकां परमिशनां ज्या ते ऑफिशियली दी म्हणटा तांचे कडल्यान पयशे भरून घे म्हणटा. अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर वता जेणे करून प्रायवेट ऑपरेटर सुद्दां ताजेर येतले. आतां तरी रिस्टोर करपाक लायले आमी. जो एप्लाय करता ताका पटकन परमिशन्स मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.